चेन्नई हांनी व्रजगोपी माताजीले सिस्टर तांणी इनिशिएटिव्ह घेवन हे फॉरम सुरू केलेलें. सो तांकां धन्यवाद. तांणी योगा टीचर जावन आसा ती आनी केन्नाय हे फॉरमार येवन फुडें तांणी भारी अशी मधुर रामाल भजन म्हणलेलें आसा. सो तांकां हे आयचे सेशन इनॉग्रेट केलेले खातीर कृतज्ञ आसात आमी. धन्यवाद जयलक्ष्मी माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. थँक्यू. फॉरमार केन्नाय सपोर्ट करता ज्योतिकिनी माताजी तांणी पोस्टर्स करून, शिल्पा माताजी कोण पुराजना हे सेशना खातीर रिमाइंडर्स दिता आनी इतली पुराजन कोण हे फॉरम सपोर्ट करता आसा ती तांकां पुराजना धन्यवाद. आयचे सेशना खातीर सेशनांत आयिल्ल्या पुराजनाक तुमकां स्वागत आसा. भारी एक चांग कार्या खातीर आमी पुराजन ओट्टू मेळिल्ले आसा ती. लास्ट टायम हे नाम रामायण स्टार्ट केलेलें, आतां आमी ते कंटिन्यू करता आसा ताची बालकांडाचे. सो हे भारी एक चंद टॉपिक रामायणाचे आनी आतां आमी हे एक दसरा देखून दिपावली ते हे रामाल एक चिंतन करूया आमी. आनी हे बालकांड म्हळ्यार भारी एक नाम रामायणात पुरा एक रामाल पुरा मुख्य जावन अशी लील येता. सो तुमकां पुराजना स्वागत आसा. तुमकां प्रणाम करता की एक सांज किंचित रुपार हे सेव करचे खातीर तुमी भाग्य दिलेलें आसा. सो तुमगेलें परमिशन घेवन आमी प्रार्थना करूया की हे नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स आमी श्रीरामाल हे चरित्राचे तागे लिले विशय मनान चिंतन करून ते एक दिव्य जावन आशिल्लें ताजे एक अमृत आमी ग्रहण करूया आनी ताजेन आमगेले भक्ती आनीक दृढ जावन आमकां मुखार सुरू वचता तशी देवान आशीर्वाद करूं म्हणून प्रार्थना करून आमी मुखार सरूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो आमी हे नाम रामायणाचे सिरीज कंटिन्यू करता आसा ती आनी तो 108 देवालें नांव आसा ती ताचे आनी एक ताचे प्रमुख जावन आशिल्लें लिला ओटू जोडसून आसता. सगळें एक रामायण आमी पारायण केल्या म्हणजे जात हे 108 नांव वाचिल्ल्या ती आनी हे सेशन एंड जाताना आमी नाम रामायणाचे ओट्टू मेळून पाठ करूया. सगळे रामायण ताका एक 8-10 मिनिट लागतले. सो आतां आमी एक वर्स बाय वर्स वता आसा ती आनी त्या नांवाचे अर्थ कसो न्हय ताजी मागची सिद्धांत कसो न्हय आनी तांतू देखून आमगेले निजी जिवनांत आमकां कसं एक पालन करता तसले शिक्षस की ते आमी पळोवया. कसं लागी हे अशी पुरा कनेक्टेड वस्तू आमी केन्ना मना व्हरता ती तेन्ना देवाल नांव आनी प्रत्येक खंयचे परिस्थितीन तूं आमकां देवाल नांव उडगास करचें सुलभ जाता आनी त्या देवाल नांव उडगास केलेले मात्रानची आमकां खंयचेय स्थितीन तूं देवाल शरण कमला आश्रय मेळ्ळ्यार आमकां ते एक आध्यात्मीक बला निमित्त आमी एक चांग रुपार एक जीवन करचें देव साध्य करून दिता आनी ते आमकां एक आध्यात्मीक बुद्धी येता. खंयच्यान आमी खंयचे परिस्थिती ओटू चांग रुपार एक सहन करून ते एक डील करता म्हणटात पळय ते कशें आमी मुखार सुन वचचें ते एक देव वाट दाखोवन दिता खंयचे परिस्थितीन. सो ते आमी मुखार सुन वचचें. लास्ट टायम आमी सुरे 8 नांव देवाल केलेलें, आज आमी 9 देखून स्टार्ट करूया. घोर ताटका घातक राम मारीचादी निपातक राम. म्हळ्यार हे ताटक आनी घातक हे एक प्रकार रायमिंग वर्ड आसा आनी ताटक म्हळ्यार श्रीरामान मारलेले सुरेच एक असुरी म्हूण सांगितलं. घातक म्हळ्यार मान सोडल्या म्हणून. सो ते ताटक सुबाहू आनी मारीची आनी तीन ते प्रमुख जावन आशिल्ले ते राक्षस आशिल्लीं ती कोण विश्वामित्राले यज्ञ येवन केन्नाय एक बाद दिता आशिल्लीं ता करू सोडनात आशिल्लीं. आनी राम हे तागेले अवतारांत देव एक क्षत्रिय भुमींत आशिल्लो आनी तो तागेले ते एक ते अवताराचे एक व्हड मूल कारण क्षत्रिय जावन धर्म संस्थापन करचें ताचे एक प्रकार तो आमकां दाखोवन दिता आशिल्लो.
आनी म्हळ्यार एक तागेले भक्तांक रक्षण करच्या खातीर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां म्हणटात पळय. सो राम थंय वचून विश्वामित्राल यज्ञशालांतू रात पाल्लें तांणी म्हळ्यार गार्ड्स जावन म्हणटात पळय सिक्युरिटी गार्ड्स जावन पळोवन राबता आशिल्लीं की म्हळ्यार कसलेंय डिस्टर्बन्स जावचें ना रात फालीं पळयता आशिल्लीं ती आनी कितलेकी दिवस जाता ते हाचे यज्ञाचे आनी कांय डिस्टर्बन्स जायना. ताका विश्वामित्रा दिसता हो ह्या पंथा कसलेंय यज्ञ बाद येनी राम आनी लक्ष्मण आनी आई निमित्त कसलेंय एक बाद जायनी मू आतां आनी आतां पूर्णाहुतीचे तो समय वय आयिल्लो आतां काळ आयिल्लो पूर्णाहुती करचें. आतां पूर्णाहुती जावचें ಸ್ವಲ್ಪ वेळ फुडेंची एक प्रकार काळोख जातके काळोख जावन कसन नमुने एक वारे पावस येवचे सुरू जाता गट्टी गट्टी आवाज येवचे जाता कसन भयानक आवाज येता ती म्हळ्यार एक प्रकार ते राक्षसाले भूताल कसन एक प्रकार ते गवजेत पळय तशी एक प्रकार आवाज येता आनी पावस मात्र न्ही अशी सांगिल्लें आसा की मलमूत्र कसन पुरा पडू सुरू जाता की आकाशात वचून म्हळ्यार तांणी त्या प्रकारार तांणी एक बाद दिवचें आशिल्लें. आनी ಸ್ವಲ್ಪ काळ भितर ते ಸ್ವಲ್ಪ समय भितर ताटका दिसता म्हळ्यार ते आकाशान दिसता म्हळ्यार तिगेल इतलो व्हड सायज आशिल्लें सगळें म्हळ्यार अर्ध आकाश ती कवर करता आशिल्लें लागीं दोकून पळयल्यार तितलो व्हड आशिल्ली ती. आनी मात रामान तिका पळयलें दिसता अरे स्त्री आसा म्हणून ताका एक पंता दिसता की तेन्ना विश्वामित्रा कुडले कळटा की रामाल मनांत कशें आयिल्लें तेन्ना विश्वामित्र सांगता की रामाक म्हळ्यार ताका मना कसं नाशिल्लें म्हूण कळटा. विश्वामित्र सांगता की स्त्री असो पुरुष असो असले असुरी शक्तीक सोडूनच तांणी पुरा एक प्रकार धर्मा कार्यान तूं बाद दिता आसा ती मारी तांकां रामा म्हणून आनी राम मागीर कुडले शस्त्र घेवन मारू सुरू करता. ताटकासूर दूर दोकून पळयता हो एक सांचाल सी आसा ते मनुष्य विश्वामित्र कोणी आनी कोणी मेळ्ळी एक सांचाडा घेवन आयला म्हणून म्हळ्यार ते हास येता काय सुरे गट्टी गट्टी हासता काय जाल्यार रामाळ बाण तिका लाग घुसूर जल सिताक कळटा की कसं की हे एक म्हणटात पळय असाधारण शक्ती ही म्हूण ती कुडले कळटा आनी ಸ್ವಲ್ಪ समय भितरीची रामाळ बाणान ती मृत कुडले तिगेल मृत्यू जावन ती तोगू पडता म्हूण सांगता. मारीच आदी निपात करा मारीचे एक पंथ पळयलें रामायणांत दोन पंथ आयला आत्ता एक पंथ आयला आनी मुखार तो अरण्यकांडांत येता तेन्ना तागेले विशय सांगचे आसा. मात दोनूय पंथा रामान ताका मारून धांवडोवन पेटयलेलो आसा. एक सूर्यपंथा मारलेलो तेन्ना तो खंयकी वचून एक म्हणटात पळय तागेले हे कसं की हें पुरो जायना रामाल लढाई करचें जायना जाल्यार रावणान आपयलेल्या निमित्तान मागीर आपास येवचें आसा अरण्यकांडांत. सो आतां आमी हांतूक कसं शिक्षा घेवया म्हळ्यार कशी एक विश्वामित्र यज्ञ करता आशिल्लो तशींच आमी निजी जिवनांत आमगेल लेखारी कसले कोणी यज्ञ करता आसत आनी देवान सांगिल्लें आसा ह्या स्पेशली कलियुगा खातीर आनी भगवद्गीतेंतूय देवान सांगिल्लें आसा यज्ञानाम जपयज्ञोस्मी म्हणून आयच्या काळांत तूं देवाल नामस्मरण करचें जप करचो तो एक व्हड विशय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देवाल नामस्मरण करचें जप करचें तें एक प्रकार यज्ञाची. आनी हें आमी बैसून यज्ञ करतना सुबाहू मारीची आनी ताटका म्हणके पुरा विचार आमगेल मनांत येता हृदया भितर आनी तांणी आमी कशें ते यज्ञ करता ती ते आमकां चांग रुपार करचें सोडना ती आमकां कसं म्हणटा ती बद राक्षस न्ही जाल्यार आमगेले विचार राक्षसा म्हणटे आसता आनी आमगेल त्या मना भितर हृदयाची यज्ञशालाक तांणी तांगेले म्हणटात पळय पुरा नमुने एक उवार पावस कसं येवन तांणी एक प्रकार बाद दिता ती म्हूण सांगता. जाल्यार कशी विश्वामित्रान प्रार्थना करून देवाक तागेले यज्ञशालांत हाडून देवाले प्रार्थना करून सांगलें की ह्या पुरा एक राक्षसांक तूं धांवडे मागीर यज्ञ सफल करून दिरा देवा म्हणून. तशी त्या प्रकार आमी केन्ना प्रार्थना करून देवाले प्रार्थना करून रामाल्याक की देवा तुगेली दय जाव का हांव खंयच्या प्रकारार आमी भक्ती करता ती नाम जप करता ती खंयचे एक प्रकार भक्ती कार्य करता ती त्यात बाद जगतल खंडित जाल्यार आमी देवाल प्रितीन देवाक प्रार्थना करून आवाहन करून आमगेले रक्षण कर म्हळ्यार खंडित देव कशी त्या विश्वामित्रा यज्ञशालाक रक्षण केल्लें तशें खंडित देव रक्षण करता म्हूण तें पळय. मुखार सुनू कौशिक मख संरक्षक राम श्रीमद अहल्या उद्धारक राम म्हळ्यार
कौशिक म्हळ्यार विश्वामित्रालें आनीक एक नांव आशिल्लें. विश्वामित्र मुनी जावचे पयलीं फुडें तांणी कौशिक राय जावन आशिल्ली. ताकाची तांणी विश्वामित्र मुनीलें तें यज्ञशालाक रक्षण केलें. ताचे खातीर कौशिक मख संरक्षक राम म्हळ्यार तांणी थंय देवान थंय रक्षण केलें आनी तागेले प्रार्थना केले प्रकार ताणें देवान पुरा ते राक्षस धांवडयले म्हूण पळयता. म्हळ्यार देव हातूंत दाखयता की तो धर्मरक्षक, धर्मपालक, धर्मगुभ म्हळ्यार ते विष्णू सहस्रनामांतूय तावें नांव अशी आसा. म्हळ्यार देव ते एक धर्मा रक्षणा खातीर आयलो म्हूण तागेलें लिलान तूं हें कार्य करून दाखयता म्हूण पळयता. श्रीमद अहल्योद्धारक राम. अहल्या म्हळ्यार गौतम मुनीली धर्मपत्नी जावन आशिल्ली आनी ती श्राप जावन आशिल्ली. ती फातोर जावन तिका आसुका म्हणून श्राप आशिल्लो आनी मात ते श्रापा उठून हें आशिल्लें की देव मुखार सून येता आनी देवाल स्पर्शान मात्राची तिगेलो उद्धार जातलें म्हूण. सो त्या प्रकार देवान तिगेले चरणकमलाक स्पर्श करून ती अहल्या अपास पुनर्जीवित जावन तिगेले कसन देवाल कार्यांतू गौतम मुनीले आनी देवाल भक्ती करच्यांतू ती अपास मुखार सून येता म्हूण देवाल आशिर्वादान. ताकाची अहल्योद्धारक राम, श्रीमद अहल्योद्धारक राम. आतां हांतू एक पळोवंक तशेंच म्हळ्यार की अहल्या अलकाणी देखून आमगेलें हृदय एक प्रकार हार्ट म्हणटात पळय तें एक प्रकार फातरा मणके जाता. आमकां कोणी श्राप दी न्ही जाल्यार आमी आमकां एक प्रकार श्राप दिला म्हूण सांगयता. कशें तें म्हळ्यार खंयच्या प्रकारार आमी केन्ना हें मनुश्य जीवन मेळनवय आध्यात्मीक विशयांतू भक्तींतू देवाल सेवेंतू रुची पावना ती तेन्ना तें आमगेलें हृदय म्हळ्यार एक प्रकार हे संवसारीक विशयांत पळोवन एक फातरा मणके जाता. आनी हे संवसाराचे एक पुरा एक भावना इमोशन्स आसतात म्हणटात पळय तांतू आमी गुंतून वता ती. आनी मस्त प्रकारार आतां कलियुगांत पळयत जनसमुदाया पळयल्यार मस्त प्रकारार पुरा जना विंगड नमुने वायट अभ्यास जाता आनी एक प्रकार ती संस्कृती व्हरना. आनी प्रभुपाद स्वामीन ते 4 प्रिंसिपल सांगचे आशिल्ले पळय की पिवच्यान जे नॉन वेज तें आतां एक प्रकार इतलें कॉमन जाल्लें आसा. ताचे निमित्त आमगेलें तें हृदय भक्तीक स्वीकार करना आनी भक्ती आध्यात्मीक विशय रुची दिना. ताचे निमित्त एक फातरा मणके जाता म्हूण सांगयता तमोगुणी रजोगुणी जावन. तेन्ना जाल्यार हांतू सो एक प्रकार म्हणटात पळय कसली एक आध्यात्मीक भावना आसना आमगेल्या. फातोर म्हळ्यार एक दृश्टांत घेवया. आमी उतरां उलयतना सांगतात पळय कशी फातरा मणके बसला म्हणून म्हळ्यार कसले एक इमोशन्स दाखयना म्हणून. सो आमी एक प्रकारार केन्ना आमी देवाल विशयांत रुची घेयना ती और विंगड विशयांतू आमगेलें मन आसता तेन्ना आमकां देवाल विग्रहय फातोरशी दिसता म्हणून आमी हें बरयता. कसलें की देवालें आमी केन्ना कनेक्ट जाता ती देवाल कॉन्टॅक्ट कशें जाता आमगेलें केन्ना देवाल सेव करून देवाल नामस्मरण करता ती. तेन्ना कशी अहल्यान तिगेले उद्धार जावन तिगेलें तें निज स्वरूप त्या फातरा देखून भायर आयलें तशींची आमी देवाल सेवा देवाल नामस्मरण केल्यार आमगेलें फातरा मणके आशिल्लें हृदय हगूर तें मेल्ट जावन म्हळ्यार मेल्ट जावन तें आमगेलें निज स्वरूप भायर येतलें म्हूण सांगयता. सो तें देवालें स्पर्शांतू देवालें नामस्मरणांतू तें एक तितलें शक्ती आसा म्हूण पळोवं येता की आमकां पुरा जनाक कशें अहल्या उद्धार जालें तशी आमगेलें फातरा मणके आशिल्लें हृदय देव उद्धार करता खंडित म्हणून. सो केन्ना आमी देवाल नामस्मरण आयकता ती सत्संगा भाग घेता ती आमकां आतां अशें दिसचें पुरो की ना हांव नामस्मरण करता सत्संगांनी भाग घेता जाल्यार म्हाका तशी कांय इमोशन्स आनी येयनी मू ना. मात आमकां विश्वास आसूं की आमी कसलेंय भक्तीचें कार्य करता ती देवाल नामस्मरण करचें सत्संगा भाग घेवचे खंयच्याय रुपार आमी किंचीत रुपार आमगेले लेकर कसलेंय सेव करता ती तेन्ना खंडीत आमी विश्वास दवर येता की हगूर आमगेलें तें फातरा मणके आशिल्लें हृदया वयली देव कसंकी एक ताजे परिणाम दिता आसा म्हणून कसंकी एक जाता आसता ताजे परिणाम ताजेर आनी हगूर तें आमगेलें तें आध्यात्मीक जावन आशिल्लें स्वरूप आमगेलें हृदय तें खंडीत मुखार सून येतलें स्वल्प समयान म्हणून तो एक विश्वास आसूं. सो हे कार्यांत आमी केन्ना भाग घेता ती आनी कशी त्या अहल्यान पेशन्स दाखयलें कितलीं वर्सां ती फातोर जावन आशिल्ली जाल्यार तिणें देवालें तें एक विश्वास आशिल्लो आनी तिणें तें करून दाखयलें. तशी आमी
देवाल कार्यान भक्तीन भाग घेतात आनी खंडीत एक दिवस अशें येतलो केन्ना आमकां तें आमगेलें निज जावन आशिल्लें स्वरूप आनी आमकां तें भक्तीचें कशें अहल्याल उद्धार जालें तशें जातलें म्हणून तो विश्वास आसा. सो तें एक आमी एक शिक्षी पांतू पावयता. मुखार सुनू. गौतम मुनी संपूजितराम सुरमुनीवर गण संस्तुतराम. म्हळ्यार अहल्यान कशी एक प्रकार तिगेलें उद्धार जाल्लें आनी तेन्ना गौतम मुनी कळटा की हो साधारण मनुष्य न्ही, हो परमात्मूची परमेश्वरूची कसं जालें की ताण दिलेले त्या श्रापाक तुका न्हू अहल्याक मुक्त कोरता म्हूण जाल्यार तो देवूची म्हूण ताका कळटा आनी कुडले तो देवाक वयर देवाक पांय पडून देवाक कुडले प्रार्थना करचे सूर करता म्हूण पळयता. ताका गौतम मुनी संपूजितराम. सो आमी पळोवं की एक प्रकार अशें श्राप दिला म्हळ्यार गौतम मुनी आर्श आशिल्लो म्हणून म्हळ्यार कठोर जावन अशी श्राप दिल्लो म्हणून कसं जालें की तें काणी तूं गोत आसा की इंद्र गौतम मुनीन स्नाना खातीर गेलेले तेन्ना इंद्र गौतम मुनी रूपारी गौतम मुनी रूपारी अहल्या संभोग करचे येता जाल्यार तेन्ना अहल्यावय साधारण स्त्री न्ही ती वय योगिनीची ती काय कळटा ऑल्दो गौतम मुनी वेशांत येईल आसा जाल्यार तो गौतम मुनी न्हय म्हणून जाल्यार त्या मोमेंट ऑफ वीकनेस म्हणटात पळय तिगेले ते हृदय दुर्बलता जाता आनी ती चुकून पडता म्हूण सांगता. सो गौतम मुनी काय गोत्त आसतात आपास येताना तीन गोत्त आसूनय ती तांतू सिरकून पडलेली म्हणून ताका श्राप दिल्लो आसा म्हणून. मात हें एक लिलेचें व्हड विशय म्हळ्यार तिका कसंकी जालेले निमित्त देवालें एकदम म्हणटात पळय असाधारण जावन रामाल दर्शन मेळ्ळें. कोणाक कोटी कोटी जन्मांत व्हड व्हड ऋषी मुनी मेळना तशें ते अहल्याक रामाल चरण कमलात स्पर्श जाल्लें आनी आमी पळोव येता पुरा व्हड व्हड भक्त कोण स्त्री आसा ती देवी तांतू तिगेलें एक नांव येता अहल्यान आनी देवालें तीन एक तें लिलें तूं देवान आनी तिगेले भागीदारीन तें दाखयलें की खंयचे कितलो व्हड श्राप असो कितलो व्हड कश्ट असो फातोर जावन पडल्यार देवाल चरण कमल स्पर्श जाल्यार कसने समजावचे साध्य ना म्हूण ना म्हूण त्या देवान हें लिलेन तूं पुरा जनाक दाखयलें आनी आमी इतले वर्स नंतर हें लिले विशीं उलयता आसा ती म्हळ्यार अहल्या कितलो व्हड भक्ती न्ही म्हूण तांतूय आमकां कळटा. सुरमुनीवर गण संस्तुतराम म्हळ्यार वाल्मिकीन रामायण सूर करताना तांणी सांगचें आसा म्हळ्यार ते सुरे रामायण सूर जावचे क्वेश्चनाची प्रश्नान की कोणी आसा तुवें सगळे ब्रह्मांडांत कोणाक पुरा आदर्श जावन आसा म्हणून तेन्ना वाल्मिकीन हें नारदान इंगील सिता नारद मुनीन सांगचें आसा वय श्रीराम आसा म्हणून तो आदर्श पुराच्या रुपारी तूं तागेले विशय बरोवपा म्हणून. सो आमी पळयता रामायणांत तूं मस्त सकट देवा होगोळसून तशी प्रार्थना ना म्हण देवाल तें आदर्श जावन चरित्राचें वर्णन मस्त आसा म्हूण सांगता. भागवतमा म्हणजे मस्त कशी देवाक प्रार्थना आसता तशी ना वाल्मिकी रामायणांत जाल्यार देवाल तें आदर्श जावन आशिल्लें चरित्र ताची वर्णन आसा मस्त. सो आमी पळोव येता की पुरा जन अशी म्हळ्यार गौतम मुनी संपूजित न्ही पुरा कोण ऋषी देवता आसा ती तांणी पुरा जन संस्तुतराम आनी पुरा जन देवालें प्रार्थना म्हळ्यार देवाक गुणगान करता ती म्हूण हें सांगचें आसा ह्या श्लोकांत. सो सुर्य देवान पळयल्यार एक प्रकार हें हांकां मारलेलें वर्णन जालें आतां ताटका सुभाव आतां अहल्याल उद्धार जाल्लें आनी ऋषी गौतम ऋषी मात न्ही पुरा देवता इतर पुरा ऋषी जन तांणी पुरा जन देवाक गुणगान करता आसा ती म्हणून. सो हांतेक आमी शिक्षा पळोव येता म्हळ्यार की हें पुरात वर्णन केलेलें आसा पळय की गौतम मुनी व्हड व्हड ऋषी देवता कोण केन्नाची सतत रुपार तांणी मनान प्रार्थना करतात आनी एप्रिशिएट करतात गुणगान करतात त्यांची देवाल गुणगान वय आमी करता आसत न्हू कितले ते व्हड व्हड ऋषी गण हें करतात व्हड व्हड जन गौतम मुनी म्हणकेची आनी आनी गौतम मुनीलें एग्जाम्पलान पळोव येता की श्रीराम तागेल्या आश्रमांत येवन तागेलें एक पूज केलेलें आनी ताणें तें पळोवन देवालें तें एक अद्भुत जावन आशिल्लें देवाल गुण ताणें पळयलेलें आसा गौतम मुनीन आनी तसलो तो व्हड महर्शी ताणें देवालें प्रार्थना करचें आसा म्हूण. जाल्यार की आमकां एक पंता हें कसं म्हणटात पळय आमगेलें जीवन चलता आसतना एक प्रकाराची आमकां आमगेले विशय कसं की व्हडपण येता
मॅग्लोमेनिया म्हणे तो तेंचे एक प्रकार भगवद्गीतेन देवान सांगचे आस पडले ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी म्हणून हांवच भोगी म्हगेल्या पुरा प्रकार शक्ती आसा म्हाका पुरा गोत आसा तसं कसं नाही आमगेले मन आणि ते कित्ता आसता म्हळ्यार आय एम द बेस्ट म्हणून तशें पडटा एक प्रकाराच विचार येता आनी तेतना आमकां तें एक देवाल भक्ती पूर्ण रुपार शरण येवचें ती एक भावन व्हरना मनांत जाल्यार आमी केन्ना हें मना व्हरता ती की देवाल गुणगान करचें देवाल नामस्मरण करचें तें साधारण न्ही पुरा पशी कोण बुद्धिजीवी पुरा पशी कोण म्हणटात पण मुखारसून पाविल्ली आसा ती ऋषीगण देवतागण तांणी वय देवाल नामस्मरण देवाल भक्ती करता आसता ती म्हणून सो तांणी तितले लेवलार पावून जे तर वय काय करता आसा ती म्हळ्यार आमगेल खातीर ते कितलो व्हड विशय की आमकां देवाल नामस्मरण करचें मेळटा आनी देवाल भक्ती करचें मेळटा म्हणून सो तांणी इतली सिरियसली करता ती तांणी तर इतले शक्तिवान जावन आसा ती तांकां जाल्यार बदक असंख्य अहंकार येवच तसलो विशय आसा आमगेल्या कांय ना आसच्या पुरो आमकां कांय नासी अहंकार आसता जाल्यार तांकां तर बदक असंख्य व्हड अहंकार म्हळ्यार तांगेली इतली पुरा शक्ती आसा गौतम ऋषी जना म्हणके जाल्यार तांणी वय देवाल भक्ती खातीर इतले गंभीर जावन आसता ती आणि कितलेक तांणी एक आनंद आनी सूख पावता ती देवाल तें अशाश्वत शाश्वत जावन आशिल्लें आनी अनलिमिटेड म्हणटात पळय गुणगान करचे खातीर आनी नामस्मरण करता आसत देवाल दिव्य गुणाचे आमगेल गुण पुरा अशाश्वत आनी म्हणटात पळय टेम्पररी आनी एक लिमिटेड आसता जाल्यार आमी केन्ना तें शाश्वत जावन आशिल्लें तें एक देवाल गुणगान करता ती आनी देवाल उडगास करता ती आणि ह्यांची देवाल हे पुरा व्हड ऋषीगण वय करता ती तेन्ना आमकां तांगेले आशिर्वादान आमकां थोडे पूण एक रुची उत्पन्न जातली म्हूण सांगता आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम देवाल नामस्मरण रुची येवन आमकां एक आनंद जावच तसलें देव चलोसन दितलो मुखार सुनू नाविक धावित मृदुपदराम मिथिलापुर जन मोह करा विदेह मानस रंज करा नाविका धावित मृदुपदराम तो एक केवट म्हळ्यार दोणी चलयतलो आशिल्लो म्हळ्यार नामरामायण म्हळ्यार नॉट नेसेसरी हे सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आसा चिके मुखार मातशें आसता आम तूं जाल्यार देवाल पुरा मुख्य लिहिला आम तसो तो सान रुपार सांगची म्हळ्यार तो दोन चलयतलो आसता तेन्ना अशी सांगिल्लें आसा की ताका गोत्त आसता की देवाल नाम रामान अहल्यान उद्धार केलेलो आसा फातोरू आप्पळ सीता म्हळ्यार रामायणाच मस्सकड वर्जन्स आसा ते मस्सकड काणी आसा ती अंतुल एक अंतुल आसा की ताका दिसता की रामान खंय स्पर्श जाल्यार तांणी स्त्री जाता ती म्हणून ताका तो सांगता की देवा म्हाका तुगेले सुरे चरण कमल तुगेले पादपूज कर न्हू तें पादपूज केल्लें तें अमृत आसा तें म्हाका ग्रहण करका आनी म्हाका पळोवका की म्हगेले दोणी आनी कसं म्हळ्यार अशी त्या उद्दाक तुगेले स्पर्श जाल्यार म्हगेले दोणी वय स्त्री जाल्यार तशें कसं न्हय जाल्यार मागीर हांव मुखारसून म्हाका भारी कश्ट जातलें म्हूण ताका राम सांगता की जायतो म्हूण तुगेले मन आशिल्ली तरी म्हूण ताकाची तें सरयू नदीचे गंगेच तें उद्दाक घेवन देवाल पांय चरण कमलाचे अभिषेक करता आनी तें ग्रहण करता म्हूण सांगिल्लें आसा देव लोका देखून वय देवतापुराच्यान पळयतात की कसं भाग ह्या गेलें केवटालें दोन चलयतलें देवाल चरणागरी अभिषेक करून ते ग्रहण करता आसता म्हणून हाजी मातशी एक सान काणी अशी आसा की एक पंता शेषशय्यार बैसून लक्ष्मी पांय चिरडीत आशिल्ली देवाली तेन्ना एक कुर्लो क्रॅब अशी वयर येतके शेषारी आनी देवाल पांय स्पर्श करचे प्रयास करतके तेन्ना ते लक्ष्मी सेवा रुपारी ती ते कुर्ल्याक मुखारसून येवचें सोडना क्रॅबाक जाल्यार ते मुखारसून येताना आपास येताना ती म्हळ्यार ते देवा पडूं जाल्यार लक्ष्मी सांगता मुखारसून तुका मुखार जन्मान तुका स्पर्श करच्याक तुका एक अवकाश मेळटलो म्हूण ती अशी ताका समुद्र लकयता म्हूण सांगिल्लें आसा लक्ष्मी तोची कुर्ल जावन आशिल्लो तो आतां केवट जावन देवाल चरण स्पर्श करचे आतां येयलो म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तीची लक्ष्मी आतां सीता देवी जावन आसा हो मस्त पंता चरण कमल स्पर्श करता सीता देवी सांगता पुरो तुका चान्स दिलेले खातीर मस्त एडवांटेज घेवं नाका म्हळ्यार जल्न वता म्हूण सो त्या प्रकारान एक मोहक लिहिला आसा देवालें मिथिलापुर जन मोहक राम विश्वामित्राक म्हळ्यार एक तर ताका मनांत आशिल्लें की तें
देवान सुभाहू तागेले एक क्षत्रिय तागेले ते देवाल गुण दाखोवचे खातीर राक्षसा मारनू जाल्यार ताका गोत्त आशिल्लें विश्वामित्राक की राजे देव एक आदर्श दाखोवच्या खातीर हे अवतार घेतिल्लो आदर्श राय ताका ताका मनांत आशिल्लें की तागेलें सीता देवी वट लग्न जावका म्हूण सो विश्वामित्र तागेले एक प्रकार हे सेवा म्हूण लेखून की हांव मिथिला व्हरका रामाक म्हूण मिथिलांत सीता स्वयंवर जाता आशिल्लें आनी थंय तो व्हड शिवधनुश आशिल्लो आनी विश्वामित्र मुनी आनी रामान ते मिथिला भितर येताना जनाक कळटा म्हळ्यार विश्वामित्र महर्षी तर सुरेख ताका पुरा जनाक सगळे ब्रह्मांडांत पुरा जनाक विश्वामित्र मुनी विशय गोत्तस आनी विश्वामित्र मुनी वटू आनी दोग जण राम लक्ष्मण आनी अशें पळयताना पुरा मिथिला जन भारी खुशी जाता तांकां म्हळ्यार ते इतले देवाल ते एक चंद रूप आशिल्लें कोण बाहांनी आनी मागीर हगूर हगूर कळटा की तांणी अयोध्या देखून आयिल्लें तांणी राज परिवाराचे म्हणून आनी ते स्वयंवरा भाग घेवच्या खातीर विश्वामित्र मुनी तांकां घेवन आयिल्लो म्हणून तांकां इतली खुशी जाता आनी म्हणटात पडले असल कसं विशय कोडले सगळे गांवांत स्प्रेड जाता म्हणटात पळय एकल्या एकल्या उलोवन सगळे मिथिला नगरींत ते स्प्रेड जाता की विश्वामित्र मुनी वटू असल दया तो राम आयिल्लो आसा चंद आसा तागेलें दर्शन घेवका आनी पुरा जनाल त्यांच म्हणटात पळय भितर भितर तांणी उलोवन घेवचें ताणें आमगेली सीता देवी म्हळ्यार मिथिला जनाक तांगेली ती सीता देवी म्हळ्यार तांगेली आमगेली सीता देवीक हागेलो टू लग्न जावका कसन तो चंद असो अयोध्याचो राय तो महाराज म्हणून आनी पुरा जन तांगेल रुपार वचून कॉन्ट्रॅक्ट कोणाले आस पळय डायरेक्ट महाराज जनकाले तांगेल रितेरी पूर तर मोबायल फोनाक तांगेल रितेर वचून महाराज जनकाक मेसेज पेटयता ती एक भारी चंद येयल आसा विश्वामित्र मुनी वटू तागेलो टू आमगेल सीता देवी वार्डीक जावका म्हूण अशें आशिल्लें विदेह मानस रंजक राम वैदेही म्हळ्यार सीता आनीक एक नांव आनी विदेह म्हळ्यार वैदेही बापूसू जनकपुरीची रायू जनक महाराजूची आनी तांणी विश्वामित्र मुनी आनी रामाल दर्शन घेतलें सीता विश्वामित्र मुनी तांणी स्वागत करता ती आनी तांकां ऑलरेडी सुरेख मेसेज मेळ नाशिल्लें रामाल विशय जाल्यार स्वयं जनक महाराजान दर्शन घेतलें सीता इतले व्हड तांकां एक आनंद जाता आनी नॉर्मली वयकंचे एक चेलेल बापूस असल्यार म्हळ्यार कोणाले वार्डीक जावचे तसो असल्यार तांकां अशी पुरा कोणा चल्ल्या पळयल्यार दिसना हो हाण जावेत की म्हगेल चेलेल खातीर म्हूण तशींची त्या प्रकारार अशी इवॅल्युएट जाता जाल्यार हांतू कांय एक रामालें दर्शन घेवन जनक महाराजाक इतली खुशी जाता आनी ते ऑलरेडी पुरा न्यूज मेळ जाता तांकां की कशी ते ताटका सुबाहू तसलें मरीसा तसले राक्षसाक रामान मारलेलें म्हूण आनी खंडिताची जनक महाराजाक मनांत येता की ह्या देवान रामान सीताल कसन एक भाग्य हाणें रामान स्वीकार करून वाडलीक केल्या तिगेलें आनी तीन जावं वाडलीक केल्या मेगेल कसन भाग्य की रामाल तसले जावय मेळटलो अशें पुरा तागेल मनांत येता आनी आमगेल मिथिला नगरीच कसं भाग्य की आमगेल तसले आमगेल गांवांत हे रामान येवन आमगेल सीता लोट वाडीक केल्यार न्ही म्हगेल सगळे म्हगेल कुला खातीर कसन एक व्हड भाग्य रामान म्हगेल दुवे वाडीक कोण घेतल्यार म्हूण तसल एक प्रकाराच पुरा मनांत जनक महाराजाल येता आनी ते एक प्रकार पूर्ण रुपार कॅप्टिवेट जाता ती सगळे मिथिला नगरी जन म्हळ्यार 100% तांणी मिथिला पुरा जन मोहक राम म्हळ्यार रामाल विशय सोडून सगळे मिथिला नगरीन तूं खंयचो विशय उलयनात पुरा जन म्हळ्यार तितले एक मोहक जाता ती म्हळ्यार त्या देवाल ते एक अट्रॅक्शन आकर्षण तशें आसा म्हूण त्या रामायणान दाखयलें आसा तशींची आमी कशी मिथिलापुरींत एक शिक्षक घेतात की कशी मिथिलापुरींत तूं देवान आगमन जल सीता कशी मिथिलापुरी जनान कशी देवाल स्वागत केलेलें देवाल तें आकर्षण तशींची देव वय आमगेल्या हृदयांत येवन आमगेले हृदया भितर येवन आमकां कॅप्टिवेट करचें साध्य आसा मात आमी ते व्हड भक्ताले आमकां ती दृश्टी आसना कसले एक आमकां जन्मजन्मांतराल दोश आसता जाल्यार आमी व्हड भक्ताले वैष्णवाले आनी गुरुजनाले तांगेल दृश्टी दोकोन कसले की तांकां तो अनुभव आसा आनी तांकां ते तांगेलांतू ते निर्मल भक्ती आसा सो तांगेल दृश्टिकोणा दोकोन आमी केन्ना रामाले विशय गुणगाण आयकता ती तेन्ना तें आकर्शण आमगेले कशी मिथिला जना खातीर तो मोहक राम तशी आमगेल हृदयांतूय आमी
देवा कशी मिथिला नगरी स्वागत केलें तशी आमगेल हृदया भितर स्वागत करूं येता. मिथिला जना कळलेलें आसा की तो इतलो व्हडू जावन आशिल्लो महर्षी विश्वामित्र इतले देवाल खातीर इतले देवाल सेव करता आसा म्हळ्यार विश्वामित्र मुनी तसले महर्षी देवाल सेव करता आसा म्हळ्यार ते कितलो व्हड एक आकर्शणा विशय म्हणून मिथिला जना खातीर दिसता. सो आमी आमगेल हृदयाच द्वार कशी मिथिला जनान पुरा जनाल रामा खातीर ओपन केलें म्हळ्यार मिथिला जनान तांगेलें स्वागत केलेलें. तशींच आमी रामाल उडगासो आमी केन्ना नामस्मरण करता ती जप करता ती तशींच आमी मिथिलांत कशी जनान स्वागत केलें तशींच आमी देवाल नामस्मरण करता ती तेन्ना आमगे रामाक आमी हृदया भितर भारी एक कलकळीन प्रार्थना करून स्वागत करूं येता म्हणून हें एक शिक्षक घेवं येता. त्र्यंबक कार्मुक भंजन राम सीतार्पित वरमालिक राम म्हळ्यार अंतू तें त्र्यंबक कार्मुक भंजक म्हळ्यार तें शिवधनुश आशिल्लें साधारण म्हणटा कोणाक उकडूं जायनाशिल्लें म्हळ्यार 100 कडल्यान जन खाली ताका हालोवचें जावंक आशिल्लीं ती तेन्ना राम थंय येता आनी ते कुडले थंय सगळें एक प्रकार तें प्रदक्षिण काडटा त्या शिवधनुशाचे पांय पडटा ईश्वराक पांय पडटा आनी कुडले शिव कोण चडटा म्हणजे तायकेल्या पशी फुडें कितले जणांनी तें ट्राय केलें जायनी आनी उक्कोळूय सोडटा न्ही बांदूनय सोडटा म्हळ्यार ते धनुश एक तर कोणाक उक्कोळूं जायनाशिल्लें राम उक्कळटवे आनी उक्कळ्ळी मागीर ते धनुशा बांदूचे तर आनीक भारी कश्ट म्हळ्यार ते इतले तांतू ते इतले स्ट्रेंथ आसता त्या धनुशान ताका बेंड करचें म्हळ्यार भारी एक व्हड विशय म्हळ्यार ते समा ते बाण वचचे खातीर ताका बेंड करून ते बांदूका ते उक्कोळूं जायना ते धनुश ताजे वयर बांदूच तर चान्स ना जाल्यार राम कांय एक कसलें एक कश्ट नातिलें ते उक्कळटा आनी बांदीत वय आनी बांदीत आनी देवाल ती शक्ती अशी आसता की तें धनुश कुडकी जाता म्हूण सांगत आशिल्लें. त्र्यंबक कार्मुक भंजक राम म्हळ्यार हें फुडें केन्ना की कितले की काळ फुडें देवान शिवशंभून ईश्वरान त्या देवासूर संग्रामान तूं हें धनुश उपयोग केलेलें आनी मागीर ते धनुश उपयोग करून जाता ते देवासूर संग्राम जातरी हांतुची जनक महाराजा कुलांतुची तेंची एक रायाक देवान तें धनुश दिलेलें सो तांगेल कुलान ते कितले की काळ लोकून तें शिवधनुश तांगेलें एका आशिल्लें जनक महाराजा परिवारांत आनी जनक महाराजान सान आसतना पळयलें सीता दी एकदम सान एक चेल्ली आशिल्ली तेन्ना म्हळ्यार 3-4 वर्सांची म्हणत शंकूच्या सिकल्या मात तेन्ना तीन अशी हेकड तेकड अशी भोंवताना एक हातान आरामेर तें शिवधनुश उक्कळलेलें तेन्नाची जनक महाराजाक दिसता खंय की आमी 100 कडल्यान जल मेळून ताका हालोवचें जायना इतली सान चेल्ली कांय नातलें म्हणके उक्कळ्ळां म्हळ्यार हिगेल बाम मुणकोण जाता म्हळ्यार कशी आसूं उक्कोळची मात न्ही ताणें बांदूका वय आनी मोडचोच तितली शक्ती आसूं दिसता म्हणून तशींची जनक महाराजाल मन आशिल्ली मणकेची देवान ते स्वयंवरा भाग घेतलो म्हूण पळयता सो तें आशिल्लें दरबारांत तूं तें सभेंत आशिल्लीं पुरा जन आश्चर्यचकीत जाता ती की तें एक प्रकार ते शिवधनुश उक्कोळून देवान कुडक केलो म्हणून आनी ताजे नंतर सीतार्पित वरमालिकर आनी तें कशी रमा देवीन वय अमृत मंथनांत तूं देवाकची सिलेक्ट केलेलें की विष्णू म्हणके कोणाल्याक ते गुण ना म्हणून सो त्या प्रकारारी हांगा सीता देवीन स्वयंवरांत रामाक स्वीकार केलें म्हणून म्हळ्यार हांतू एक शिक्षा म्हळ्यार ते एक रिलेशनशिप्स आमी डेव्हलप करतना आमी आमगेले बुद्धी यूज करूंक हांगा एक दाखोव येता की ओनली एक्सटर्नल फीचर्स पळोवच न्ही म्हणून कसं की मस्त सकट रिलेशनशिप आयच्या काळांत खाली एक्सटर्नल फीचर्स जाता भायली दृश्टीन कशें पळोवचें कशें आसता ती आनी विंगड कसं एक गुण पळोवन हें करूं येता जाल्यार कसं एक चांग गुण चांग बुद्धी तें पळोवन आमी केन्ना रिलेशनशिप इस्टॅब्लिश करता ती तेन्ना तें चांग रुपा खातीर मस्त काळा खातीर व्हरता म्हणजे विंगड ते एक्सटर्नल फीचर्स पळोवन केन्ना आमी रिलेशनशिप्सांत वता ती तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तें अशाश्वत जावन मुखारसून तें व्हरना म्हणून आनी देवालें आशिल्लें तसलें गुण विंगड कोणालेक ना तें खंडिताची रामायणांत दाखयता आनी आमगेले हृदयपूर्वक आशिल्लें कसन तें प्रिती ते रिलेशनशीप आमी देवाल केन्ना संबंध जोडसिता ती ताजे किना कांय मुखार सुन्ना स्त्री पुरुष आनी म्हूण कांय होड न्हय आमगेले खंयचे परिस्थिती आसच्या पुरो आयु कसं आसच्या पुरो स्त्री पुरुष देवाल मुखारी पुरा जन आमी प्रकृतीची आनी देव पुरुश
आणि आईचे व्हड दिवस आसा शरद पुर्णिमांतू आणि आम्ही पळयता की तांतूय कशी शरद पुर्णिमा दिवस आयचे दिवसांतूची गोपी जनान पुरा गोपी स्त्रियान कशी तांगेले हृदयपूर्वक जावन पुरा तांगेली अशी प्रीती कृष्णाला चरणकमला दिलेलं आसा आणि कसन ते एक अद्भुत लीला शरद पूर्णिमा दिवस रात्री देवान ता पुरा गोपिका स्त्री ओट केलेली आणि तांतू ते लीलेन तशी गोपिका स्त्री आशिल्ली पळय मोस्टली चडात जन पुरा जन रामायणांतू व्हड महर्षी जावन आशिल्ली ती म्हळ्यार केन्ना राम सगळे अरण्या देखून भोंवता आशिल्लो देव कितलीकी सगळ्या आश्रमां वचून कितलीकी सगळे अनगणित ऋषी जनाक दर्शन दिता आणि तांकां देवाल वयर इतली प्रीत येता की देवाल वटून इतले आकर्षित जाता ती की तांणी म्हळ्यार एक पंत राम पळोवन तांणी इतले मोहक जाता ती इतली तांकां प्रीत येता की तांकां मुखार सून केन्ना देव कृष्ण जावन येता त्यांची महर्षी ऋषीगण तांणी गोपी स्त्री जावन वापास त्या अवतारांत भाग घेता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो आयज ते व्हड दिवसांतू आमी पळयता की देवाल ते इतले आकर्षक ते गुण आसा तेंचे रिलेशनशिपाक येना चड आमी देवाल वट आमगेले त्या भक्ती रिलेशनशिपाक येता इम्पॉर्टन्स दिता तेन्ना देव त्या प्रकाराची आमकां देव आमकांची प्रकार ते एक आशीर्वाद दितलो म्हणून आणि आमगेले कशी सीता देवीन वरमाला दिलेलं आसा आमगेल केन्ना हृदयपूर्वक आमी आमगेल मनान तशिल्लें केन्ना एक प्रीती दिता ती आमी वरमाला दिल्या म्हणकेच देवा खातीर म्हणून सो आमी आमगेले चांग रुपार हे पुरो देवाल विशीं कळून न्हू भक्तीपूर्वक आमी केन्ना आमी हृदयपूर्वक प्रीती दिता ती तेन्ना ते आमी देवाक वरमाला दिल्या म्हणकेची मुखार सुनू हितवैवाहिक कौतुकराम भार्गव दर्प विनाशकराम श्रीमद अयोध्या पालकराम सो हे लास्ट 3 वर्स आयचे हे अंतू हाजे न बालकांड समाप्त जाता सो आमी हे 3 करून मागीर रिकॅप करून मागीर आमी ओट्टू मेळ्ळो नाम रामायण सो हे स्वयंवर जाताना जनक महाराजा दिसता की रामाल त्यागजन भाव आसा ती आणि तांगेल परिवारांतूय 4 चेल्ली आशिल्ली ती ओट्टू जाल्यार कशी म्हणून ताका दशरथ महाराजाक मिथिला आपयता ती प्रपोजल दिता जनक महाराजू आणि तांणी दशरथ महाराजाक भारी खुशी जाता आणि त्या प्रकार मुखार सुनून मांडवीले भरता ओटू उर्मिला लक्ष्मणा ओटू आणि श्रुतकीर्तीले शत्रुघ्ना ओट लग्न जाता सीत आणि उर्मिला दोग जन जनक महाराजाल धुव आणि मांडवी आणि श्रुतकीर्ती तागेले धाकलो भाव कुशध्वजाल धुव सो 4 जनाले भारी एक चांग रुपारी देवाल वर्डीक म्हळ्यार आमकां कल्पन करूं जायच ना आणि त्या वय ते शाश्वत जावन आशिल्ली ती जोडी सीताराम विष्णू लक्ष्मी तसल तांगेल ते एक वर्डीक जाता म्हूण सांगीत भार्गव दर्पक विनाशक राम ते परशुराम आशिल्ले तेन्ना ते देवाल रामाल अवतारा वतीर आणि मुखार सून कृष्णाल अवतारा वेळार परशुराम आसा तेन्ना भीष्माल गुरू जावन आशिल्लो इवन महाभारतांत तो शांतीदूत वय कृष्णाल चमकलो दुर्योधना सांगच्या खातीर सो हे पॉइंट ते दोळते परशुरामाक कोणाक येदोळते पराजित करूं जायनी ताका केन्ना कळटा की कोण ते शिवधनुष कुडकी केला म्हणून तेन्ना परशुरामा दिसता की आतां मेगेल ओटो लढाई करता तसो कोण की एक क्षत्रिय जल्ला दिसता म्हणून आणि तो रामा वचून चॅलेंज करता आणि तेन्ना मिथिला देखून अयोध्या पास वेताना सडनली एक प्रकार म्हणटात पण काळोख जाता की संख्य एक अशुभ जाल्या म्हणके दिसता की पुरा जनाक तेन्ना पुकार पळयल्यार परशुराम कोपार येता आसा आणि देवाक चॅलेंज करता आसा म्हणून तेन्ना दशरथ महाराज कुडले परशुराम देवाक पांय पडटा काय आणि सांगता काय आमकां तुगेले रक्षण कोरका आमकां तुमगेल ओटू तुमगेल तशी ओटू आमकां लढाई करता तसो आमगेली योगीत ना म्हणून जाल्यार परशुराम रामा सांगता काय म्हाका तुगेल ओट लढाई कोरका म्हणून रामदेव सांगता काय तू ब्राह्मण वय आणि तू देव क्षत्रिय जावन आशिल्लो म्हाका तुगेल ओट लढाई करूं जायच ना देवा म्हणून जाल्यार परशुराम पास चॅलेंज करून सांगता तू लढाई करूकाची म्हणून तेन्ना रामाल मनांत येता काय की हांव एक सेवा रुपी तांगेल परशुराम देवाल मनांत कसन ती एक इच्छा आसा हांव सेवा भावनान म्हळ्यार ते रामाल ते इतलें सौम्य जावन चरित्र आसा खंयचे परिस्थितीन तूं कोणीय कसले चॅलेंज केले देवा कोप येना जायत म्हणून तुमी इतली तुमगेल मनांत आसा जाल्यार हांव तुमगेल सेवा रुपी तुमगेल लोट लढाई करता म्हणून आणि रामाण खाली धनुष्य बाण उकळ सित्ताकाची परशुराम म्हळ्यार फातरां म्हणके आशिल्ली तशी जाता काय म्हळ्यार ताका कसले हालोवचें जायना म्हळ्यार
उकळू जायना आलो जायना एकदम फ्रीज जाला म्हणटात पळय तेन्ना परशुरामाक कळटा की लढाई कसं करचें म्हाका धनुष्य उकळचे खातीर शक्ती ना रामाले राबून म्हूण आनी परशुरामाक कळटा की हे अवतार म्हळ्यार परशुरामूय विष्णूलो अवतार न्हय जाल्यार ताका दिसता की आतां हे मेगेल अवताराचो टायम जालो न्हय आतां रामाले अवतारा टायम हे पुरा देवाली लीला जाल्यार तांणी विंगड व्यक्तित्व करून ते लीला दाखयतात न्हय सो परशुरामाने एक प्रकार म्हणटात पळय कसं की भार्गव दर्प दर्प म्हळ्यार अहंकार ते देवान काडलो म्हूण अशी हे लिलेन दाखयल्लें आसा आनी मागीर राम ते भार्गव दर्प विनाशक एक म्हणटा परशुरामा मना देवाल मन आयल सिता राम कूडले ते म्हणटा पळय धनुष्य तोल दिल सिता आपास परशुरामाक हात पाय हालोवचे जाता त्या दोळ हालोवच्याक वेळ जायनाशिल्लो आनी परशुराम देवा पांय पडता म्हूण सांगिल्लें आसा रामाक सो हे असल एक व्हड विशय म्हळ्यार एक्चुअली कसं जालें की इतले काळ देखून परशुरामा लढाई करता तसो कोणीय नाशिल्लो आनी एक क्षण मात्र भितरी रामान तागेलें ती कीर्ती दाखोवन दिली तागेली ती शक्ती दाखोवन दिलेली म्हणून दाखयता मात हांतू दोन एक शिक्षक तशें आसा की आमगेल परिस्थितीन तुवें कोणीय असो तांणी खंयचे पोझिशनार असो एक प्रकार स्थान कसं वस्तू केल्यार वय आमकां अहंकार येता आनी ते अहंकार आयिल्ले निमित्त चांग रुपार भक्ती करचे अडचण जाता मागीर ताकाची आमी केन्ना देवालें नामस्मरणान देवालो कॉन्टॅक्ट येतात कशी परशुरामान रामालोटू तागेले एक संबंध जालो तशींच आमगेल जिवनांत तूं देवाल रामालोटू संबंध म्हळ्यार देवाल नामस्मरणाची रामाल आनी रामाल नांवांत कांय व्यत्यास ना न्हू केन्ना आमी राम नाम घेता ती तेन्ना आमी रामालोट कॉन्टॅक्टान तूं आयली तशींच आमी केन्ना कळकळीन प्रार्थना करतात नामस्मरण करता ती कशी दर्प विनाशक आमगेल वय दर्प विनाशक जातलें म्हणून आनी सुरैत दर्प विनाशक जाताना कष्ट आसता वय सांगचे विशय सुलभ जाल्यार ते दर्प विनाशक जाताना भारी कष्ट जाता वय जाल्यार त्या मुखार सुनू ते एक चांग कारण जाता श्रीमद अयोध्या पालकरा म्हळ्यार पुरा अयोध्याक जनाक पालन करतलो तो देव तशींच आमी कळकळीन प्रार्थना करुया देवाले सो आयचे बालकांडाचे जालेलें आसा तुमगेले कसले कॉमेंट्स कसले असल्यार तुमी चॅट बॉक्साक घाले येता आतां हांव एक 2 मिनिट मेन पॉइंट्स रिकॅप करून मागीर आमी नाम रामायणाचे पाठ करुया सो आज आमी स्टार्ट करताना आमी सुरेचे एक पाठ घेतिल्ले म्हळ्यार कशी ते सुबाहू मरीच आनी ताटकाक ते यज्ञशालाक तूं रामान मारलेलें तशींच आमगेले हृदय एक यज्ञशालाची आनी आमी केन्ना ह्या कालाचे यज्ञ म्हळ्यार जपची नामस्मरण करचें देवालें जपोस्मी म्हूण देवान भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा सो आमी केन्ना जप करता ती तेन्ना आमकां मरीच सुबाहू ताटका म्हणके पुरा विचार येता ती आनी आमकां देवाल नामस्मरणा वयरी ते चिंतन करचें समज आयना जाल्यार आमी केन्ना अशें विश्वामित्र मुनीन रामालें सहाय घेवन प्रार्थना करून देवाक सांगिल्लें अशी त्या प्रकार आमी आमगेलें प्रार्थना केल्यार देव आमगेलें चंद्ररुपार पुरा भक्तीच कार्य करून घेतलो म्हूण ते आमी शिक्षीत अशें सांगू मागीर मुखार ते अयोल्या धारक राम आमी पळयलें तांतूल शिक्षीत अशें आसा म्हळ्यार आमकां हे कलियुगाच्या प्रभावान आमगेलें हृदय फातरा म्हणके जाल्लो आसा फातर म्हळ्यार सामके इमोशन्स आसा अशें न्हय फातरू जाल्यार आमगेले इमोशन्स पुरा विंगड संवसारीक विशयांत ताचे उपयोग जाता देवाल भक्ती खातीर आमकां कांय म्हळ्यार कसं त्राण व्हरना मागीर पुरा विंगड तूं उपयोग जावन भक्ती खातीर आमगेले टायम आसना ताका आमी फातरां म्हणके आसा ती म्हूण जाल्यार देव धर्मरक्षक धर्मपालक आनी देवाल स्पर्श मात्रानची सो तशींच देवालें नामस्मरण भक्ती कार्यांत आमी केन्ना भाग घेता ती कुडले न्हय जाल्यार हगूर खंडीत ते आमकां विश्वास आसूं की आमी केन्ना सत्संगात भाग घेता ती शास्त्र वाजयता ती भजन म्हणटा ती देवाल नामस्मरण करता ती वैष्णवाल गुरूल सेवा करता ती ताजे खंडीत परिणाम आमगेल्या हृदयावेर येता आनी आमगेले तो फातरा म्हणके हृदय एक प्रकारारी कशी अहल्या उद्धार जालेलें तशींच आमगेलें उद्धार खंडीत जातलें म्हूण ते विश्वास करून आमी भक्तींत मुखार सितार आपयता आनी मुखार सुन आमी हें पळयता की सुरमुन मुनिवर गण संस्तुतराम गौतम मुनी संपूजितराम ते कशी एक प्रकारारी कशी व्हड जन वय ऋषी मुनी गण वय कशी देवाल केन्नाय आकर्षित जावन देवाल गुणगान करता आसा ती तांणी इतले पुरा शिकून इतले पुरा शक्ती आसून मागीर तांणी देवाल वयर निर्भर जावन देवाल गुणगान करता ती म्हळ्यार आमगेल परिस्थितीन तो आमी देवाल गुणगान कितले करका तांगेले की नचड
म्हूण ते एक विशय उडगास दवरस तशें आसा म्हळ्यार देवाल गुणगाणांतूच केन्ना आमकां एक आनंद मेळटा, तें एक आमगेल्या जिवनाचें सार्थक जें जीवन म्हूण तशें एक आमी शिकची तशेंच. मागीर मुखार आमी पळयलें मिथिलापुर जन मोहकरा, कशी मिथिला जनान जनक महाराजान विदेह मानस रंजकराम कशें तांगेले ते गांवांत तांणी स्वागत करून इतलें तांकां देवाल तें वयर आकर्शण आयलें. तशींच त्या प्रकार आमी केन्ना देवाल गुण रूप नाम रूप लिला आमी केन्नाय सदैव आयकता ती. तें आयकूच म्हळ्यार ओडोळ गुरुजन वैष्णव जनान ते सांगिल्लें तांगेले आशिर्वादान आमी केन्ना आयकता ती. तांगेल ते आशिल्ले देवाल खातीर दृढ भक्ती, तांगेल ते आशिल्ले तांगेल ते आत्मबलान आमकां एक खंडीत थोडें आकर्शण येतलें देवाल खातीर म्हूण पळयता. मिथिलापुर जन मोहकरा, आमी वय देवाल खातीर आकर्शीत जातलीं तातूंत कांय डाऊट ना. आनी देवाल ते गुण अशें आसा. आनी आयचे दिवस आमी पळयलें की आजी शरद पूर्णिमा वय आनी मस्त सकट महर्षी कोण रामलिलांत आशिल्लीं ती, तांनीच मुखारसून कृष्ण लिलांत गोपी स्त्री जाल्ली आशिल्लीं ती. सो ते गोपी स्त्री म्हळ्यार खंयच्याय रुपारी असाधारण जावन आशिल्ली भक्त तांगेल्या किना मुखारसून कोणीय भक्त ना. म्हळ्यार भक्तींत आमी एक विशय पळयता, स्त्री पुरुष म्हणून कांय व्यत्यास ना. भायच्या दृश्टीन आमी स्त्री पुरुश आमगेले लेखार कसले चड उण आसच्या पुरो, जाल्यार देवाल मनान तूं स्त्री पुरुश असो कसले व्यत्यास ना. देवाल पुरापशी व्हड भक्त स्त्रीची गोपी स्त्री जावन आशिल्ली आनी तांणी फुडें जन्मांत महर्षी जावन आशिल्लीं ती. म्हळ्यार तांणी कितले एक प्रकार आकर्शीत जाल्लीं ती. तशींच आमी आमगेले जिवनांत देवाल आगमन जावन मिथिलापुरा कशी जन मोह करा, आमगेल हृदया भितर देवाल आगमन जावन आमी देवाल प्रती आकर्शीत जावका म्हूण. मागीर कशी सीता अर्पित वरमालिकरा, कशी सीता देवीन वरमाला दिवन देवाक एक स्वीकार केलेले आनी ते एक चंदलीला आशिल्लें. तशींच त्या प्रकार आमगेले प्रितीची वरमाला आमी देवाल चरणकमलार अर्पण करून आमी एक देवाल ओटू संबंध जोडस तशी जावका म्हूण सांगयता. आनी कशी भार्गव दर्प विनाश करा, म्हळ्यार कशी ते परशुरामालें दर्प देवान हें केलें, तशींच आमगेल्या मनांतूय सांसान विशया खातीर दर्प येता, अहंकार येता. ते मात ते अहंकार आसल्यार भक्तींत मुखार सुचे कश्ट. जाल्यार प्रार्थना केल्यार दर्प विनाश करा, तो देव त्या पुरा काण सोडता आनी आमी भक्तींत मुखार सुयता. सो आयचे उलयलेल्यान तुका कसलेंय चूक जावन आसल्यार तुमी पुराय जाणां क्षमापण करून दिवका. सेशन हांगार आपयता आनी ह्या टायमार आतां आमी केन्ना नाम रामायणाचे पाठ करता ती नेक्स्ट 7-8 मिनिटां खातीर आमी कळकळीन प्रार्थना करुया देवालयाक. हें इतलें चंद लिला, इतलें चंद शिक्षस हे नाम रामायणाचे ते आमी ग्रहण करून चांग रुपारी आमकां देवाल प्रती भक्ती येवो आनी कशी देवान मिथिला जनाक रंजक राम तो कशी तशी आमकां देवाल्या चरणकमला प्रती आकर्षण येवन चांग रुपारी भक्तिमय जीवन जावच तशी चांग रुपारी आमकां देवान चलोवसून दिवता म्हूण प्रार्थना करून हांगार आपयता. आतां आमी मुखारसून नाम रामायणाचो पाठ करूं. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सकड़ भक्त वृंदाक दंडवत प्रणाम. सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की. आम्ही आता ಸ್ವಲ್ಪ नाम रामायण ऐकूया. हरे कृष्ण. शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम. शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम. शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम. चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमद् दशरथ नंदन राम. कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम. घोर ताटका घातक राम, मारीचादि निपातक राम. कौशिक मख संरक्षक राम, श्रीमदहुल्योदारक राम. गौतम मुनि संपूजित राम, सुरमुनिवर गण संस्तुत राम. नाविक धावित मृदुपद राम,
मोहकरां विदेहमानसरञ्जकरां त्र्यम्बककार्मुकभञ्जकरां सीतार्पितवरमालिकरां कृतवैवाहिककौतुकरां भार्गवदर्पविनाशकरां श्रीमदयोध्यापालकरां राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम अगणित गुणगणभूषितराम अवनीतनया कामितराम अगणित गुणगणभूषितराम अवनीतनया कामितराम राकाचन्द्रसमाननरां पितृवाक्याश्रितकाननरां प्रियगुहविनिवेदितपदरां तक्षालितनिजमृदुपदरां भरद्वाजमुखानन्दकरां चित्रकूटाद्रिनिकेतनरां दशरथसन्ततचिन्तितरां कैकेयीतनयातिकरां विरचितनिजपितृकर्मकरां भरतार्पितनिजपादुकरां राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम दंडकावन जन पावन राम दुष्टविराद विनाशन राम दंडकावन जन पावन राम दुष्टविराद विनाशन राम शरभंग स्तुतिष्णार्चित राम अगस्त्यानुग्रहवर्धित राम गृध्रादिप संसेवित राम पंचवटी तट सुस्थित राम शूर्पणखार्ति विदायक राम खरदूषण मुख सोदक राम सीता प्रिय हरिणानुग राम मारीचातिकृदाशुग राम विनष्ट सीतान्वेषक राम गृध्रादिपगतिदायक राम शबरी दत्त फलाशन राम कबंध बाहुच्छेदक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम हनुमत सेवित निज पद राम नत सुग्रीवाभीष्टद राम हनुमत सेवित निज पद राम नत सुग्रीवाभीष्टद राम गर्वित वारि संहारक राम वानर दूत प्रेक्षक राम हितकर लक्ष्मण संयुत राम 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 जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय सीताराम कपिवर संतत संस्मृत राम तत्कतिविघ्नध्वंसकरां कपिवर संतत संस्मृत राम तत्कतिविघ्नध्वंसकरां सीता प्राणधारक
चूडामणि दर्शन राम कपिवर वचनाश्वासित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम रावण निधन प्रस्थित राम वानर सैन्य समावृत राम रावण निधन प्रस्थित राम वानर सैन्य समावृत राम शोषित सरदीशार्तित राम विभीषणा भयदायक राम पर्वत सेतु निबंधक राम कुंभकर्ण शिरछेदक राम राक्षस संग विमर्दक राम अहिमहि रावण चारण राम संवृत दशमुख रावण राम विधिभव मुख सुर संस्तुत राम कस्थित दशरथ वीक्षित राम सीता दर्शन मोदित राम अभिषिक्त विभीषण नत राम पुष्पकयानारोहण राम भरद्वाजादि निषेवण राम भरत प्राण प्रियकर राम साकेतपुरी भूषण राम सकल स्वीय समानत राम रत्नलसत्पीठास्थित राम पठाभिषेकालंकृत राम पार्थिव कुल सम्मानित राम विभीषणार्पित रंजक राम केशकुलानुग्रहकर राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकाधारक राम सकल जीव संरक्षक राम समस्त लोकाधारक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम आगत मुनिगण संस्तुत राम विश्रुत दशकण्ठोद्भव राम आगत मुनिगण संस्तुत राम विश्रुत दशकण्ठोद्भव राम सीतालिङ्गन निवृत राम नीति सुरक्षित जनपद राम विपिन त्याजित जनक राम कारित लवणासुरवद राम स्वर्गत शम्भुक संस्तुत राम स्वतनय कुशलव नन्दित राम अश्वमेध कृत दीक्षित राम कालावेदित सुरपद राम अयोध्य जनक मुक्तिद राम विधिमुख विबुधानन्दक राम तेजोमय निज रूपक राम संस्कृति बन्ध विमोचक राम धर्म स्थापन तत्पर राम भक्ति परायण मुक्तिद राम सर्वचराचर पालक राम सर्वभयामय वारक राम वैकुण्ठालय संस्थित राम नित्यानन्द पद स्थित राम वैकुण्ठालय संस्थित राम नित्यानन्द पद स्थित राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम राम राम
सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. आम्ही नेक्स्ट सेशनांतू मुखारसून नाम रामायणाचे कंटिन्यू करूया अयोध्याकांडातून. पुरा जनाक जॉइन जाले खातीर धन्यवाद. नेक्स्ट टाइम आपण पासवर्ड तू मिळला मी रामाल गुणगान करूया आणि हे चांग कार्यान भाग घेऊया. 3 पंथा हरे कृष्णाचे मंत्र म्हणून आम्ही हे सेशन एंड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. त्यावेळेला प्रार्थना करून मी सेशन एंड करूया. नेक्स्ट संडे पासून. हरे कृष्ण. धन्यवाद.